तारीख 18/2021 आज एक बरो क्षण, एक गुड मोमेंट. एक गोवा फॉरवर्डाचे काही कार्यकर्ते हे आम्ही शिवोली ब्लॉक मंडल आणि आमचे कडसून हे भारतीय जनता पार्टी कडेन प्रवेश करता. आणि हो पे धाकटुलो असो कार्यक्रम आम्ही म्हणजे सगळं घाई गडबडीन सगळे आम्ही सार्वजनिक गणेशाच्या हेतून सगळे बिजी असताना सुद्दां आम्ही हो कार्यक्रम एकदा करून काढतो येवतो. एक खूप दीस जाले तेन्ना थोडी माण आसलो की आम्ही येता 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 अशें येता तेन्ना तो फोटो सेशन बी मागीर जावन आमी पयले जे प्रमुख आहात जेंच्यांनी खऱ्या अर्थान जे म्हाका उगडास येता, कारण फाटल्या इलेक्शनाचो कॅन्डिडेट हांवूय आसलो आणि ज्या लोकांनी आपलो पक्ष म्हणून ज्या पक्षाक ते काम करताले तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन त्या पक्षाक काम केलें खरेंच तेंचें अभिनंदन करूंक जाय. आमी पॉलिटिशियन म्हटल्या नंतर पॉलिटिशियनाचें पयलें काम कितें, ज्या पार्टी ज्या पक्षाक ते काम करता पळय ताका तन मन धन दिवन आनी मोठ्या मनान तेंच्यांनी काम करपाचें. थंय वांकडेपण कांय नासना. आनी वांकडेपण हो पॉलिटिक्सान वांकडेपण नासना. काल आमचे 8व्या दिसाचे सार्वजनीक गणेश उत्सवाचें फंक्शन आसलें. आमच्या हेतून एक हें आसा की शिवोलीचो जो आमदार आहा पळय तो थंयसर गेस्ट आसतलो. मागीर प्रमुख पावणो बी कोण आसूं म्हणजे आमचे पळय हांव अध्यक्ष, पूण हेचो अर्थ अहें ना की आमचो हांव अध्यक्ष जाय जाल्यार आमी आमच्या आमदाराक बायपास करया अशें ना. आमदार ते हें तेचें त्या व्यासपिठार ताका आफोवप. हांव ताका मागीर प्रोग्राम बी जाल्या नंतर च्या बी घेवपाक यो म्हूण सांगतालो. म्हणून काम आहा वयता, आतां कांय हरकत ना. आतां सांगता तशें कांय ना म्हणून आज मित्र म्हटले आमी, फाल्यां दिवशी मागीर आपल्या पार्टीक काम करया, तशें कांय हरकत ना. पॉलिटिक्स म्हणजे तशेंच आसता. हे सुद्दां तेंचे प्रवेश करप हें ना, पूण तेंच्यांनी बरें नांव घेताना सुवातीक आमचे ज्येश्ठ कार्यकर्ते शाबी नायक ते इवन तेचेर आपली वयाची तमा न बाळगता ते मायक घेवन सारके आख्खे शिवोली मतदारसंघान भोंवले प्रचार करपाक. पूण एक आमकां आयज बरें दिसता की ते अशे मनीस आमच्या बरोबर येता. दुसरे आमचे एक तेंचे गोवा फॉरवर्डान एक स्वाभिमानी शिवोलकार म्हणून तेंच्यांनी एक हें स्थापत केल्ली आणि तेचे सर्वा प्रितेश हे आज आमचे ते आपल्या कार्यकर्त्या सोबत ते आमच्या बरोबर येता. खरें म्हणचे जाल्यार एक बरो योग, दुग्ध शर्करा योग म्हणजे सगळे आमचे ऑपोजिशन सुद्दां वशालान खास करून एक बरें दिसता की आमचे दुस्मानूय आमच्या बरोबर आमचे म्हणजे आतां दुस्मान न्हू, काल जरी आमी हें आसले आज आमी सगळे मेळून मित्र जाले. कांय ना, आमी आनी चड टायम घेनासतना म्हाका दिसता आमी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करया. दुसरे आमचे एक दराडीचे गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते जेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीचें, कारण आमी ऑपोजिशनान आसतना आमकां कळटा की ते कशें काम करताले आपल्या पार्टी खातीर. ते रितेश पेडणेकर तोडणकर तेंच्यांनी फुडें धरचे. हांव गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एक युवा कार्यकर्तो तसोच यूथ प्रेसिडेंट आनी आयज हांव भारतीय जनता पक्षाक एंटर केल्लो आसा.
जशें भाईन तुमकां सांगलें हांगासरलो माजी आमदार तशेंच माजी मंत्री श्री दयानंद मांद्रेकर तशेंच हांगा बाकीचे सगळे सहकारी आसा कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी तेंचें काम पळोवन आमकां अशें बरें दिसलें कित्याक जो विद्यमान आमदार आसा तेजें काम खूब स्लो जाल्लें किमान तुमी म्हणू शकता आयज जी परिस्थिती आहा शिवोलेन आनी ती भरपूर वायट आसा आनी खुबशे इश्यूज आसले जे आमी घेवन परत परत वयताले सांगपाक आनी ते इश्यूज तेजेर कांयच हें जायना म्हणजे कांयच वर्कआवट जायना नॉट इवन 1%. आनी खुबश्या लोकांचो प्रेशर येवपाक लागलो कार्यकर्त्यांचो येवपाक लागलो आनी जे सामान्य लोक आसा वाड्यान रावपी ते तुमकां खबर आसा कितें कितें तेंची बारीक बारीक तेंची समस्या आसता तर ही समस्या जेन्ना सुटना तेन्ना तेंचे आमकांय बी आयकचें पडटा कित्याक आमच्या उतराक ते खंयसर ना खंयसर येयल्ले आसता आनी हांकां लागून आयज आमकां हो निर्णय घेवचो पडलो कारण आयज जे आमी काम पळयता श्री दयानंद मांद्रेकराचें जे माजी आमदार आसून सुद्दां काम चालू आसा तितलेंच न्हू तर एक तेंचे कार्यकर्ते सुद्दां आसा जे ग्रासरूट लेवलाक कशें काम करता हें म्हाका आवडलें चड करून आनी तशेंच आयज जो हांव हांगा पावला ते आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा तांकां विचारून येयल्लो आसा आनी तशेंच दीस इज जस्ट अ स्टार्ट हेज्यान फुडें कितलेशेच कार्यकर्ते गोवा फॉरवर्डाचे भारतीय जनता पार्टीक हाडपाचें काम म्हाजें आसतलें आनी फुडलो आमदार जो आसा हो श्री दयानंद मांद्रेकरूच आसतलो हे म्हाजे उतार तुमकां जो ग्रासरूट लेवलान काम करपाक जाय ते आयज पासून म्हाजें स्टार्ट आसतलें हे म्हाजे उतार थँक्यू. विनायक ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या जेव्हा असता तो उपाध्यक्ष असतो आणि ते प्रदेश बाबा अध्यक्ष असतो आम्ही फाटल्या आमदारां वांगडा खुबशे त्रास घेवन आणि जे शक्य नासलें ते शक्य करून दाखयलें म्हणजे लोकांक अजाप जालें की गोवा फॉरवर्ड ही पार्टी कोण आनी केन्ना येयली आनी आमच्या दया सारकिल्ल्या मनशाक एकदम अशी हें दिली हें आयकून पासून खुबश्या लोकांक वायट दिसतालें. वास्तवीक हे जे आतां आमदार आसा ते आमदाराचे हेचे कॅटेगरीचेच न्हू अशें दिसता कित्याक आमदारकी हें कितें हें समाज सेवा हें कितें धर्मकारण राजकारण समाजकारण हेची तांकां पुरेपूर जाणीव ना तरी पूण तांकां विजयश्री मेळ्ळी हें अजाप हें दिसलें आनी आमकां पासून पार्टीन रावन हे कांयच फायदो सोडात पूण लोकां कडसून आमकां चड हें करून घेवचें पडलें आनी आतां आमचेर असो प्रेशर येवं लागलो की कित्याक तुमी हें तेच्या वांगडा रावन फक्त आमचीच कामां अशीं न्हू तुमचेंय काम जावना आमचेंय काम जावना आनी हे पार्टीक आमी कसली मिजात मेळोवपाची. वास्तवीक ही पार्टी आतां आमी गोंयांत जाणा जयेश आहा विजय सरदेसाय आहा आनी आमचो विनोद बाबा आहा पूण अशें पार्टी म्हणजे ही नगण्य कशी पार्टी आहा. वास्तवीक ते शिवोलेन आमदार म्हणून निवडून येयले खरें पूण तांकां म्हत्व अशें कांयच ना आनी राजकारणाचे खरे धडे म्हणशी तेंच्यांनी मात्तूय गिरेयले ना. राजकारण हें खेच्या बरोबर खाता तांकां आजून खबर ना. जेन्ना ग्रासरूट लेवलाक जेन्ना लोकां पर्यंत तूं पावता तेन्ना तूं बरो आमदार म्हणून दिसता. बरो बसलो सिंहासनाचेर बसलो आनी आमदार म्हणून निरयलो पूण हेचो बारीक पब्लिकेक हेचो कसलोच फायदो जायना. तूं स्वताच्या स्वार्थाक लागून बावुरलो हें आयज लोकांक दिसलें आनी आतां निवडणूक लागीं पावल्ली आसा हेचेर ताका बी परिणाम कळोवन येतलो की आपलीन बाबा जी लोकांनी म्हाका मदत केली की आमदार म्हणून जावपाक त्या लोकांक आपलीन कितें दिलें हेचो विचार तेणी सात फावटी तरी करचो पडटलो आनी हो विचार करता आसतना ताका कळोवन येतलें की व्हडल्यो व्हडल्यो घोडचुकी आपल्या हातून घडलेल्यो आसा लोकां पर्यंत आपूण पावलो ना. ज्या अर्थी लोकांक तूं नाका तेन्ना तुका लोक खंयचे लागीं धरतले हेचो विचार तेंच्यांनी करूंक जावो. आमदार म्हणून आसात पूण फुडें तरी आमकां दया शिवाय शिवोलेन आमी खूब जाणांक सांगता आनी अशी गॅरंटी दिता की गोंयांत पक्ष लेवलाचेर BJP खंयतरी कितेंय जावं पूण शिवोलेन ही BJPन जिखतली. आमी उलयना पूण शिवोली म्हणटा ती फक्त BJPन जिखतली हे फावटेक आनी सगळ्या लोकांचो पाठिंबो ताका आसतलो आनी आमच्या पासून लोकांक आमी सांगता पळयात विचार करात आनी आतां एक घोडचूक जाली आमच्या हातीन तेची आमकां पनिशमेंटूय मेळ्ळें खरें म्हणचें जाल्यार पनिशमेंटूच हें असलो आमदार मेळप म्हणजे कार्यकर्त्यांक पनिशमेंट ज्या लोकांनी वोटींग केलें तांकां पनिशमेंट मेळ्ळें
आनी हेचो विचार आमी करूनच फुडें बरें आनी कितें खरें आहा तेंच आपलें म्हणपाचें आनी फुडें सरपाचें. आनी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांचे सहकार्य आनी आशिर्वाद आहा दया वांगडा तेन्ना तो विजय घेतलो आनी परत एकदां आमदार जावन मंत्री जावन शिवोलेन आपलें नांव चलयतलो हेची आमकां आशा आहा. इतलेंच हांव सांगून आमचे 2 शब्द पडले.